तोरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझुबेल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक कुणा ताचे कडेन मागतालीं. तांची चिंतना वळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्या एका राजा भितर नागरिकाच्या पोगोड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार ते राज पाड जातलें आनी गोरार गोर मोडून पडटलें. म्हणटोच सैतानाच्या राजांतूय एकामेकाचेर झुजतले पोगोड आसात तर ताचें राज कशें म्हूण उबें दोगतलें. कित्याक बेलझुबुलाच्या पदवीन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेलझुबुलाच्या पदवीन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाच्या पदवीन काडटात तर? म्हणटोच तीच तुमची नीट कोत्तली. पूण हांव देवाच्या पदवीन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे ताईं खरेंच पावलें. अशें जालें, कोण एक बलिश्ट मनीस आपलीं सगळीं हातयारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताजे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताजेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हातरायेचेर तो पातयतलो ती सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस काण घेतलो आनी ताजो माल वाडटलो. म्हज्या बागाक नात ती म्हजेर आड आसात आनी म्हज्या बाराबर पुजायनात ती शिंपडायतात. मेलो आत्मो मनशा वेलो बाय सोदतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी ताका विसो मेळना जावन म्हणटा, हांव भायर सरलों त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. आनी थंय हे जाल्यार तें चडलेले आनी नेटयलोलीं ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणा वड ओडीक नोश्त्या आनीक 7 आत्म्या आपणा बराबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपले तिकान करता आनी त्या मनशाची मार्गिली दोशा ताचे आदले गोती परस पास जाता.